नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीत सगळ्याक तुमकां येवकार. हांव सुशांत कुलकर्णी स्वागती. गौरांग प्रभू मळगणेकार तुमचे मुखार घेवन येतात ह्यो खबऱ्यो. आनी ह्यो साश्टींतली जर आज सगळ्याकाय जर व्हडली खबर आसत जाल्यार ती कोलवेचो एक PSI विभिनव शिरोडकार हाणें एका बायलेक केल्ली मारहाण. आनी ही मारहाण अशी की सामके गोरवाक बी मारतात तशे तरेन ही मारहाण जाल्या. ताजे परस व्हडली पातळी म्हणटा ती त्या PSIन त्या बायलेक आपले बूट लावपाक लायले आनी चूक मागपाक लागली. हें सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की हांकां पुलीस म्हणपाक एक गुंड म्हणपाचें. बरोबर. पयर विजय सरदेसायाने एक आरोप केल्लो की गोंयची पुलीस सद्या पुलिसींग करना ते सुपारी घेतात म्हणून. आनी आतां जो हो इन्सिडंट जाला, सगळो कितें इन्सिडंट जाला हो पळयल्यार आनी सामकी म्हणजे अशी की ती खाप पंचायत बी म्हणटा पळय तसली हें प्रकरण जाल्लें आसा. तालिबान बी करता तसलें प्रकरण हें केल्लें आसा. आतां हातूंत भितर 2 वर्जन आसा. नेमको इशू कितें लोकांक पयलीं आमी नेमको इशू कितें घालया जाल्यार एक पुलिसांक कॉल येता बाणावलेच्या की आमकां कोण तरी कोलवा पुलिसांक एक्स्ट्रॅक्शन करपाक सोदता. आनीक त्या प्रमाणे आमी ते कोलवा पुलिसाची टीम थंय वतात. थंय पावतकीर तांकां कळटा की हें आमकां पडना आनी हें एक्झॅक्ट कोलवा आनी नुवें वेर्णा पुलीस स्टेशनाच्या बॉर्डरीक पडटा. सो ते वेर्णा पुलीस स्टेशनां आपयतात आनी वेर्णा पुलीस आपयतात आनी ते वेर्णा पुलीस ते एक्युजाक हाडटात. थंय हाडटना हो जो आतां हें वर्जन आसा हें त्या बायलेन सांगलें तें पण विक्टीम ती सांगता की आमकां आपयतात आनी आपल्या घोवाक मारलो आनी आपल्या घोवाक असो मारलो की दाण्यान मारलो आनी तो शुगर कमी आशिल्ल्या कारणान अनकॉन्शियस जावन थंय पडलो. ताजे पयलीं ताजे बरोबर आपूण जेन्ना आडावपाक गेली तेन्ना आपल्याक मारपाक लागले आनी आपल्याक खोटांनी मारले आनी बूट चडपाक लागले. आपूण तें सुद्दां केलें अशें म्हण ती बायलेन सांगता. दुसरे नंतर वेर्णा पुलीस ते कोण तो अनकॉन्शियस जाला ताका व्हरतात आनीक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत घालतात आनी ताका लोकांनी मारलो म्हणटात एक्स्ट्रॅक्शन करतालो म्हणून. एक्स्ट्रॅक्शन करतालो म्हणटी ताचेर केसी जाता. हे बायलेक व्हरून ते पुलीस स्टेशनांत बसयतात आनीक ताजे नंतर ताका एरेस्ट करतात रितसर. तो जेन्ना कॉन्शियस जाता ताका एरेस्ट करतात. ताका पुलीस कस्टडी मेळटा. ताजे नंतर ज्युडिशियल कस्टडी मेळटा आनी तो कोलवाळे ताका हें करता. कोलवाळेच्यान ताका बेल मेळटा आनी तो सुट्टा. ताजे नंतर हें प्रकरण उक्ताडार येता तेन्ना तागे एडवोकेटाक आनी तागे फ्रेंडाक हें उलोवप जाता आनी तें वेंजेची कानार पडटा. आतां पुलिसाचें वर्जन आसा की ते एक्स्ट्रॅक्शनिस्ट. ते जरी एक्स्ट्रॅक्शनिस्ट असले जाल्यार तुका ते बायलेक मारपाक कोणेच रायट दिलें ना आनी ताका मारपाक हें दिलें ना. तो मारपाक वता जाल्यार तूं ताका हें करता इतले ओके. आनी ताका जर मारपाक तूं आतां भानगड कशी आसा कोलवा पुलीस वचून वेर्णाच्या हातूंत भितर एक एक्युजाक मारतात. एक्यूज सुद्दां न्ही तो सस्पेक्टेड एक्यूज म्हणटात आमी. म्हणजे ताची कंप्लेन आयल्या फोनार ताणें हें केलें म्हण. जाल्यार ती बायल कितें म्हणटा आमी एक्स्ट्रॅक्शन काय केलें ना. आमची गाडी एक हाडून एक ट्रकवाल्यान मोकली सो आमी ताचे कडेन आमगे कंपेन्सेशन मागलें. ताणें एक्स्ट्रॅक्शन केलें तांचें कंपेन्सेशन मागलें हो पार्ट सेपरेटूच दवरया. मेन म्हणजे ह्या PSIक त्या बायलेक मारपाक रायट कोणें दिलो आनी अशें की तिका सामकें मार येयसर आनी वळ येयसर अशें मारपाक कोणें रायट दिलो. दुसरें म्हणटा जेन्ना तुजी ज्युडिशिक्शनां पडना तुवें थंयच्यान भायर येवपाक जाय आशिल्लें ना जाल्यार तूं तुज्या पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन कर आशिल्ली. आतां होच पॉयंट घेवन वेन्झी वेगस SP आज मेळ्ळो आनी ताणें सांगलें की हें तुमी काल ताणें जेन्ना डिमांड केलो तेन्ना SPन ताचेर इन्क्वायरी स्टार्ट केली. आतां कोलवा पुलीस स्टेशनाक आसात 8 PSI. सो ह्या 8 जाणांक आपोवन इन्क्वायरी जावपाक जाय आशिल्ली. सिंपल आसा. आनी तांकां कोण ना म्हणटा हें म्हणटा की तें कळपाक जाय आशिल्लें. अजून पर्यंत ती काय स्टार्ट जालें ना. बाकीचे जेन्ना आरोप केलो की कोलवा पुलीस स्टेशनान मारले तेन्ना ते फुटेजी चॅक केल्ली म्हाका सगळी CCTV तें सगळें जालें. तेन्ना काय कोलवा पुलीस स्टेशनान जालें ना. इन्सिडंट खंय भायर जाला उतोर्डा म्हणजे इन बिटवीन माजोड्डा उतोर्डा ह्या हातूंत जाला जंय बॉर्डर लागता. सो आतां ताणें SPक डिमांड केल्लो आसा की हाका तुमी सस्पेंड करचो म्हणून. आज तांची बरें लेंथी डिस्कशन जालें. SPक जेन्ना मेळ्ळो DYSP आशिल्लो कोलवा PI आशिल्लो. सो तांणी ताका भरपूर प्रोटेक्ट करपाचो असो ट्राय अशी जाली. म्हणजे हें वेंजेली सांगप की आपल्याक अशें हें करपाक केलें. बट आपूण ताजी म्हणणें एकच आसा जे बायल मनशेक जो PSI मारता तो एक तर तकलेन चक्रम आसतलो आनी ग्रॅप करपाचें ट्राय करता. सो तो तकलेन गेलो आसतलो तो मनशाक नासतलो अशें ताजें म्हणणें आसा. आनी ह्या हाजेर तुमी ताका एक्शन घेवची आनी ताका सस्पेंड करचो. ताका म्हणटो फाल्यां ती बायलेन समज एक चोरी करून सुद्दां धांवताली जाल्यार ताका मारपाचो रायट अधिकार तिका ना आनी अशें मारपाचो
जे तरेन हें तूं ह्युमिलेट करता एक मनशाक आनी मारता हें करपाचो आनी दुसरी म्हणटा हें करपाक जाय जाल्यार बायलेक हँडल बायल पुलिसान करपाक जाय. बायल पुलिसान करपाक जाय. तुवें धरलें समज ती चोरी करून सुद्दां वताली तुवें धरलें कांय ना आपूण तातूंत भितर कांयच हें करना तुका आपूण शाबासकी दिता तुवें धरलें कित्याक एज एक नागरीक जावं पुलीस सोडून दी तुजो युनिफॉर्म वेगळें तूं नागरीक म्हणटा धरलें ओके आसा बट तूं तिका मॅन हँडल करनाका हें ताजी स्ट्रेट मागणी आशिल्ली. आनी हें वर्तन जर पळयलें सगळें जाल्यार टोटली म्हाका जाल्यार बरें दिसना. तुका कशें दिसता तूं एक आज अवधानूय एक आतां म्हाका आमचें एसपी लेटर बरयला आनी तातूंत म्हणलां की अशें अशें असले आमचे कालेतीचे म्हणटा पळय आमी तसले पुलीस ते बी अधिकारी लेवलाचेर आसप सारकें न्ही. कारण पुलीस म्हणटा ते हे अधिकारी म्हणटा न्ही लोकां कडेन लोकांची म्हणणी आयकून लोकांक सांबाळून घेवन हें करपाक जाय. एखादी कॉन्स्टेबलान केलें जाल्यार एखादी तें वेगळें आसा ताजें स्ट्रेस आसा हें आसा पूण जेन्ना तूं अधिकारी आसता तेन्ना तुजी आनी जबाबदारी आसता आनी तसोच जबाबदारी आशिल्लोच जर मनीस अशें हें करता जाल्यार ही लॉ एंड ऑर्डर सामकें कॉलेप्स जाल्या. हाजें एक उदाहरण आनीक अवधानूय मागलां की असले जे कोण हे आसा आमचे पुलीस आसा तांकां सस्पेंड करचें म्हणून ती म्हणटा की एक वटच्यान सरकार हे कायदे सुदारणा करपा खातीर नवो कायदो हाडटा दुसरे वटच्यान पुलिसूच असली गजाली करतात. हे म्हणटा तें सामकें विरोधाभासी चित्र आनी हाजेर जर हें करपाक जाय कितें नियंत्रण हाडपाक जाल्यार आतां मुख्यमंत्र्यानूच हातूंत भितर लक्ष घालचें पडटलें. आनी मेन म्हणजे जे हाजी ज्युडिशिक्शनां पडना थंय वचून हो हें करता म्हणजे हो गुंडागिरीच केल्ल्या भशेन जालो. हय हो पुलीस आसा ही गुंडागिरी केल्ल्या भशेन जालें ताणें. सो आनीक आज जो चर्चेक आशिल्लो प्रश्न म्हणटा तो करमणे जंय एक शेता कडेन तो ते म्हणटात की जो ओनर म्हणटा की WRD ते बांद बांदता. सो आज ताजें हें आशिल्लें कितें आमचें इन्स्पेक्शन CRZचे जे म्हणटा CRZ वायलेशन जालां असो तांचो गांवच्या लोकांचो आरोप आसा पूण आज CRZचे लोक थंय येवं नाशिल्ले. आनी हातूंत भितर सगळ्याका व्हडली हें म्हणटा ती गजाल म्हणटा ती ही जी जमीन आसा जाका आज इन्स्पेक्शन जालां ती आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर हे दोनूय हांव मुद्दम पळय करता. एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर अलेक्स सिकेरा हाज्या मालकीची जमीन आनी तागेले थंय तो चलो तागेले ते थंय सगळें पळयता आनी थंय कन्स्ट्रक्शन जाता. बरोबर. सो हें कितें म्हणजे हांव कित्याक लागून म्हणटा ही इज एनवायरमेंटल CRZ कम्स अंडर तें आनी लोक म्हणटा बेकायदेशीर आनी तो लॉ मिनिस्टर. हय सो तेंच मुद्दो परतो वेंजी आशिल्लो ताणें तो उपस्थित केलो की CRZचे मनीस थंय पावलो ना. आतां थंय जालें कितें थंय ती एक प्रॉपर्टी आसा ती न्हंयची देगेर आसा प्रॉपर्टी 6 रिव्हराच्या करमणे ह्या गांवां आसा आनी थंय तांणी WRDन ताजी प्रॉपर्टी म्हणजे इरोजन जावची न्ही आनी हें करची न्ही म्हणून भायल्यान एक वॉल काडिल्ली आसा. हाजेर पयलीं डिस्कशन जाल्लें हाजेर म्हाका दिसता एसेंब्लीक सुद्दां डिस्कशन जालां. सो ती WRDची वॉल कंप्लीट जाली. आतां ताजी इंटरनल जे बांद आसात भितरले ताकाय WRD तुका कॉन्क्रीट म्हणल्यार कॉन्क्रीट वयल्यान म्हणजे फावंडेशन घालचेंच पडटलें कितें करता तूं. सो तें करून ताका चिरी लावन सिमेंट मारून वॉल काडटा. सो ह्याच मुद्द्याचेर ताणें विचारलें तुमी हांगा कॉन्क्रीट कशें यूज करपाक शकता जे CRZच्या 100 मिटर सुद्दां ना कळ्ळें तुका. जाल्यार WRDक ताणें बरे प्रश्न केले की तुमी हाजो टेंडर काडिल्लो कसो केलो कोणें एप्लिकेशन केल्लें तुमकां कितें. सो हाजी उत्तर WRD कडेन आशिल्लें. WRD म्हणटा 3 एजन्सी तूं काम करताल्यो. आतां ह्यो 3 एजन्सी न्ही ह्यो 3 कॉन्ट्रॅक्टर जे WRDन नेमिल्ले पूण हें काम करचें म्हजी प्रॉपर्टी आतां म्हजी प्रॉपर्टीक समज कोणाक WRDक दिसलें की काम करपाक जाय बाबा इरोजन करतलें जाल्यार काम करतले कोणें एप्लिकेशन करपाक जाय WRD कडेन. सो हें काम ताणें सांगपाक ते विसरले की एप्लिकेशन कोणें केल्लें आपल्याक. इतली भितर राना भितर प्रॉपर्टी आसा ती WRD सपनां आयल्या खंयची इंजिनियराच्या की हांगा काम करपाक जाय. सो आनी दुसरें म्हणजे तें इन्स्पेक्शन करतना पंचायत रेनबो वॉरियर्स अभिजीत प्रभुदेसाय होय आशिल्लो थंयचे बाकीचे लोकलय आशिल्ले आनीक वेंजी आशिल्लो. सो वेंजीन आपल्या जाग्यार रेनबो वॉरियर्साक धाडलो एज अ टॅक्निकल एक्सपर्ट म्हण ताका तें हें आसता आनी ताणें इन्स्पेक्शन स्टार्ट केलें. ताजे पयलीं वेंजी वेगस म्हणटा कितें हें जेन्ना जाता आमी CRZक आपयतात CRZ येतली कशें कारण तांचो बॉस हे एज अ मिनिस्टर आनी ती प्रॉपर्टी आसा ती तागेली तोच कायद्याचो हें. सो हो कायदो मोडून जेन्ना आगे प्रॉपर्टीक अशें करून काम जाता ते हाजेर एक्शन घेतलो कोण. आनी सामान्य मनशाक जर तुमी एक्शन रोखडेंच कितें बारीकशें केलें जाल्यार एक्शन घेता तें हाका कोण एक्शन घेतलो आनी हाजेर हे कसो येतलो कंट्रोल कसो येतलो हांगाय डिस्ट्रक्शन जाता म्हणटा हो टोटल मुद्दो आशिल्लो थंय. सो एक हो आमचो पुलिसांचो दुसरो आतां हो आमचे करमणे सो कॉल्ड इलिगल आमी सो कॉल्ड इलिगल इतल्या खातीर म्हणजे अजून ते लिगल काय इलिगल तें हें जावूंक ना. पूण प्रिमा फासी दिसता की पयल्या ते
दिसतं सामकें अशें सोंपें सादें असलें न्ही तें तातूंतय बी अशें कितें तरी आनी तिसरो आनीक हें जालो तो आमचो बोरी ब्रिजाक विरोध लोटलेचे आज शेतकारांनी परत एकदां विरोध केलो. आतां ते PWDचे मनीस तांचे शेतकाराचें म्हणणें कितें आसा तें आयकोवपाक आयिल्लें. सो तातूंत तांणी सामकें अशें म्हणलां की हो जो रस्तो वाडयतात तो फकत कोळशाक लागून केला. सो आमी कशेंच करपाक दिवचे ना तांचें हें आसा. तांचे पयलीं साकून म्हणणें आशिल्लें की हो जो रस्तो आयला म्हणजे आमचो वेर्णा टू बोरी सद्या मिसींग लिंक दितो आनी आतां थंयच्यान बोरी ते हाका टच करतले आनी बोरीच्यान सॉरी लोटलेच्यान बोरी व्हरतले. सो हो रस्तो म्हणटा ते कोलाकच यूज करपाचो. आनीक जेन्ना आमी पळयलें सागरमाला प्रोजेक्टाचेर हांगच्यान हो सागरमाला प्रोजेक्ट जातलो सो एन्टायर रोड म्हणजे तुजो ही न्हंय बी तातूंत ट्रॅवल हाका वतली कोळशा खातीर यूज करतली. थंय जेटी बांदतात 2-3 कडेन त्यो जेटी ताका यूज करतले आनी हो रोड तांकां हें करपाक ट्रॅफिकाक बऱ्याक पडटलो. सो हो रोड तांचे आसा. दुसरी तांची म्हणणी आसा की आमची खाजन शेतां पुरय नाकात. तांची मेन मागणी आसा तुमी रोड खंयच्यानय व्हरात ते व्हरात पूण आमची खाजन शेतां वाटले नाकात. एकदां आतां स्टिल्टार सुद्दां केलो जाल्यार ते कितें म्हणटात स्टिल्टार केलो तूं माती घालतले पयलीं ते बांदपाक जाय म्हणजे माती. आतां कशें वेस्टर्न बायपास जाला स्टिल्टार केलें तें सुद्दां मुंगूल सायडीक तशेंच थंय हें जातलें आनी आमची शेतां पिड्ड्यार जातलीं. आनी मागीर म्हणटा तें कितें तुमी एकदां बांदलें म्हणटकीर ते स्टील हें घालता जाल्यार तुमी ती डेब्री आसा ती काडनात. सो हें करनाकात. तिसरें तांचें हें आसा की सद्याक तुमी कांय करनाकात कित्याक आमी क्रॉप रोयिल्ली आसा. आमची एकूच सोर्स ऑफ इनकम आनी पोट भरपाचें एकूच साधन तें म्हणजे आमचें शेत आनी ताजे नंतर जावपी खाजनांतलें नुस्तें. सो हाका लागून तांचो बेजिकली विरोध आसा. तांचें आनी एक म्हणणें आसा की तुमी पयलींचो जो ब्रीज आसा जो मोडिल्लो बोरी ब्रीज आसा त्या हातूंतल्यान खंयच्यानी लिंक करून काडात. आनीक जो बोरयेच्या पार्टार टनल एक टनल सुचयल्लो तो टनल करून मातसो कॉस्टली वतलो त्या टनलांतल्यान तुमी टॉप टू कोला कडेन म्हणल्यार थंय काडात. सो ताका लेस डॅमेज टू एनवायरमेंट आनीक अशें लोकांचें म्हणणें आसा की लेस डॅमेज टू एनवायरमेंट जातली आनीक आमचो जो सैम आसा तो वाटून उरतलो. सो हे जर तिनूय जर इन्सिडंट पळयले जाल्यार अशें दिसता की प्रशासनांत जे अधिकारी आसात किंवा जे प्रशासन चलयतात ते जे निर्णय घेतात ते लोकांचे बऱ्याचे काय ना असो एक प्रश्न निर्माण जाता. आनीक ताकाच लागून अश्यो येतात. पूण हातूंत ह्या तिनूय गजालींतल्यान सगळ्याकय जर गंभीर गजाल आसत जाल्यार ती आमचे ते पुलिसान केल्लो अत्याचार ताजेरच म्हणपाक पडटलो ताका 100% हे जर पळयलें जाल्यार. सो हाजे खातीर आतां आमचे आसगांवाचो प्रश्न सद्याक गाजता. पुलिसाची आसगांव हाका लागून सामकें पुलिसाचें नाक कापलां आनी तातूंत भितर आतां एक कोलवाचें प्रकरण उक्ताडार आयलां. सो हें जर पळयलें जाल्यार पुलिसांक आतां आपली लज राखपाक जाय आनी त्या प्रमाणे वागपाक जाय ही पाळी आयिल्ली आसा. सो असले पुलीस जर आसात जाल्यार तांचेर कडक कारवाय जावपाक जाय. आनीक फुडल्या हांकां धडो मेळपाक जाय की अशें केलें जाल्यार आपल्या आंगाचेर हे युनिफॉर्म आसा म्हूण कितेंय करपाक जाता हें गोंयाक तरी चलचें ना. हें आतां दाखोवन दिवपाची गरज आसा. आनीक हातूंत भितर आतां SP जावं किंवा ताजे वयले अधिकारी जावं तांणी आतां हातूंत कडक एक्शन घेवन हे ज्या बायलेक मार पडला तिका न्याय मेळोवन दिवपाक जाय. इतलेंच आमी मागतात आनी चर्चा हांगा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.